जय विज्ञान. आयचो युग म्हळ्यार शास्त्रीय आविष्कार आनी चमत्कार हांचे युग. जिणेच्या दर एका क्षेत्रांत विज्ञानान एक तरेची क्रांती निर्माण केल्या. वीज ही एक व्हडली कामगिरी. आयज वीज आमचें जेवण शिजयता, कुडी निवळ करता, पंखो चलयता, उजवाड दिता. ताचे सत्तेन जायते कारखाने चलतात. खऱ्या अर्थान विजेचो आविष्कार हो आयच्या काळांत कल्पवृक्ष थारला. येरादारी संबंदीत विज्ञानाच्या आविष्काराक लागून संवसार खूब ल्हान जाला. आयज आमी रेल्वे, मोटर, जहाज आनी विमानांतल्यान शेकड्यांनी किलोमिटरांचो प्रवास पुराय करूंक शकतात. खबरो वा संपर्क हांचे कडेन संबंदीत आशिल्ले शास्त्रीय आविष्कारूय अद्भुत आसात. तारांतल्यान आमी थोड्याच वेळान पयस खबरो धाडूंक शकतात. दूरध्वनीची सोबीतकाय कोणा कडल्यान लिपल्या आनी वायरलेस तार वरवीं संवसारांतल्या खंयच्याय कोनशाक खिणाक खबरो धाडूंक मेळटात. मनरिजवणेच्या मळार विज्ञानाचें योगदान म्हत्वाचें. ग्रामोफोन, रेडिओ खूब मनरिजवण जावंक शकता. सिनेमा हें विज्ञानाचें एक आगळें देणें. दूरदर्शना वरवीं आमी सामकें पयसुल्लें दृश्य पळोवंक शकतात. व्हिडिओ वरवीं आमकां जाय तेन्ना घरान आमचो आवडीचो सिनेमा वा हेर कार्यक्रम पळोवंक मेळटा. शास्त्रीय चमत्काराक लागून वैजकी मळार व्हड बदल जाला. आयज कुड्ड्यांक दोळो मेळूंक शकता. गरज पडल्यार कृत्रीम अवयवूय लावंक मेळटात. क्ष किरणा वरवीं कुडीच्या भितरल्या भागांचो सोद घेवप आनी उपचार करप शक्य जाता. कितलेशेच असाध्य रोगय विज्ञानान बरे जाल्यात. अशे तरेन विज्ञान दर एका क्षेत्रांत प्रवेश केला. खरेंच विज्ञान मनशाक एक वरदान थारलां.